कुलदेवता दर्शन पळयत आशिल्ले सर्व आमगेल वीक्षकांक नमस्कार. नवरात्री एक संभ्रमेची परब. आमगे सगळे भारत वर्षांतू काश्मीर तुकुन कन्याकुमारी तनक प्रत्येक कडेन देवीलो उत्सव जाल्ले नवरात्री मस्त संभ्रमेरी आचरण जाता. तांतूय गोवाचे आमगेले कुलदेवस्थानांत पुरा नवरात्री उत्सवाचे एक संभ्रमूच विंगड. श्री चामुंडेश्वरी देवस्थान पिलिगांव हे बिचोलिम तालुकू गोवा हांगाचे एक पुरातन देवस्थान. हांगाई नवरात्री उत्सव मस्त विजृंभणेरी चलतस. आयची कुलदेवता दर्शनांतू आम्ही गोवाचे बिचोलिम तालुकांतू आसचे पिलिगांव मळेल कडेन आसचे श्री चामुंडेश्वरी देवीले दर्शन करतसते. कदंबाले कुलदेवी जावन आशिल्ले श्री चामुंडेश्वरीले विग्रह मस्त पुरातन जाल्लेले. हे देवस्थान फुडें वेल्ला मळेल कडेन आशिल्लें. आतां पिलिगांवाक येवन सुमार 450 वर्स जाल्लीं. हे देवस्थान मस्त पुरातन जाल्लेलें तशीच चंद जाल्लेलें. येयाची आयच्या एपिसोडांतू श्री चामुंडेश्वरीले दर्शन करूया. त्रिमात्रका रूपिणी जगदंबा श्री चामुंडेश्वरीले दर्शन करचेची एक महासौभाग्य. तशीची पुरातन जाल्लेले कदंब वंशस्थाले हे देवस्थान सुमारपटी रिनोवेशन जाल्ल्या वरेन थंयचे मूल विग्रह तेंचे आसा. गोवापुरी कदंब राजसंस्थानाची राजधानी. कदंबाली कुलदेवी श्री चामुंडेश्वरी. तेदना राजधानींतू आशिल्ले श्री चामुंडेश्वरी विग्रह आतां बिचोलिम तालुकेचे वर्रगांव पिलिगांव मळेल कडेन देवस्थानांतू आसा. पोर्चुगीसाले आक्रमणा निमित्त श्री चामुंडेश्वरीले मूलमूर्ती थंय तुकुन स्थळांतर जावन वेल्ला तुकुन सुमार 17 किलोमीटर दूर आसचे पिलिगांवाचे श्री चामुंडेश्वरी संस्थानांतू आतां आराधीत जातस. पाचवी परिसरा मध्येंतू आसचे हे देवळाक साबार 450 वर्साचे इतिहास आसा. भव्य जाल्लेले द्वारा भितरी आसचे श्री चामुंडेश्वरी क्षेत्राक सुंदर जाल्लो मुखमंटप आसा. थंय काविकलेन अलंकृत जाल्लेले साल साल खांबे आसात. अष्टभुजाकृतीचे गोपुरू अत्यंत सुंदर आसा आनी ताजे वयरी स्वर्ण कलश आसा. देवळा सुत्ताक देवस्थाना पागरारी सुंदर अलंकार केल्लो आसा. देवळा फुडेची 5 पौड्याचो एक दीपस्तंभूय आसा. ताजे वयल्या भागांतू गोलाकार जावन फुल्ला अलंकार आसा. तुळसी वृंदावनांतू श्री विष्णूले सन्निधान आसा म्हणटात. त्या दुखून हांगाचे तुळसी कट्ट्यावयरी विष्णुली मूर्ती केलेली आसा. मुखमंटपा नंतर मेट्ट चढून कमानद्वारा भितवयले देवस्थानाक प्रवेश केल्यार जगत जननी श्री चामुंडेश्वरीले दिव्य दर्शन जाता.
गर्भगुडीचे मुखावेल भागांतू भक्तांक बसची वेवस्था, थंय गोल खंबे आनी कमानाचे एक भाग आसा. थंयचे छताक सुंदर जाल्ले विद्युत दिव्याचो अलंकार आसा. देवीले विविध अवताराचे फोटे हांगा आसात. गोपक किंवा गोवे हे शारांत ताणें अनेक देवळां बांदिल्लीं. तांचे ताम्रपठांत असो उल्लेख मेळटा. एक आशिल्लें तें वाघ देवीचें देवूळ म्हणजे सरस्वतीचें देवूळ. तातूंत चामुंडेश्वरीच्या देवळाचो आमकां उल्लेख मेळटा. जेन्ना हांगा परक्यांचें आक्रमण जालें तेन्ना चामुंडेश्वरीचें देवूळ जें आशिल्लें तें वरगांव हांगा शिफ्ट करपाक आयलें म्हणजे बिचोले तालुक्यान हाडलें. चामुंडेश्वरी आतां सद्याक बिचोले तालुक्यांत आसा. चामुंडेश्वरीची मुर्ती आसा ती अतिशय सुंदर आसा. जवळ जवळ दशभुज ही मुर्ती आसा अनेक हातांची आनी तिजें उग्र रूप उग्र स्वरूप आमकां ते मुर्तींत पळोवपाक मेळटा. तशेंच जवळ जवळ 17व्या शतकांतले शिलालेख हे देवळा बद्दल आमकां सांगता. देवळाचें जेन्ना मुखमंडप आमी जेन्ना भितर सरतात मुखमंडपान तेन्ना हे 17व्या शतकांतले शिलालेख आमकां पळोवपाक मेळटात. हे चामुंडेश्वरी देवळा कडेन ताजे लागूनच एक सुंदरशी तळी आसा. हे तळयेंत सुद्दां कांय वर्सां पयलीं थोड्योशे मुर्तीचे अवशेशी सांपडिल्ले. हें देवूळ अशें एक देवूळ आसा जाणें आपली कला परंपरा अजुनूय सांबाळून दवरिल्ली आसा. बिचोली तालुक्यान जरी हें देवूळ आसलें तरी नवरात्रांत ह्या देवळांत अजुनूय मखर उत्सव मनयतात. महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयुरारोग्यमयीश्वर्यं देहि देवी नमोस्तुते. हे चामुंडेश्वरी देवस्थान वरगांव पेगांव डिचोली गोवा. हे देवस्थान पयलें गोवा भेल्ला म्हणजे गोवा भेल्लासून बटाबटे वेळार ह्या डिचोली तालुक्यान वरगांव ह्या ठिकाणी स्थलांतर करचें जालें. ह्या देवस्थानात गोवेकर, आमोणकर, टोपले, कांगडे आनी जड्डीकर ह्या आडनावाचे वैश्य हे जे आसा महाजन आसा आनी तेंची ह्या ठिकाणी कमिटी आसा. ह्या देवान उत्सव म्हणजे गुढी पाडव्या पासून फाल्गून अमावस्ये पर्यंत ह्या देवान चालू आसा. आतां मुख्य म्हणजे ह्या ठिकाणी शारदीय नवरात्र हे आसता. शारदीय नवरात्रांत रोज सकाळी पाठ वाचन, संध्याकाळचे पुराण कीर्तन आरती, मखर आरती हेजे रोज आसता. आनी विजयादशमी सिमोल्लंघन पालखी आसता. त्यानंतर हांगासर मुख्य म्हणजे देवी स्थापनेचो वर्धापन आसता. वर्धापन दीस आसता तो मार्गशीर्ष वद्य दशमी ह्या वर्धापन दीस आसता.
पालखी उत्सव सहहोम नवचंडी महाजनामार्फत. त्यानंतर हांगासर जी वार्षिक जत्रा आसता, जत्रा 5 दिवस जत्रेचो उत्सव आसता. तर ह्या जत्रेन पौषवद्य प्रतिपदा ह्या दिसा महाजनाकडून किंवा भक्त मंडळीकडून देवी अभिषेक, त्यानंतर रात्री पालखी आणि ह्या ठिकाणी जी समोर जी तळी आसा तळी देवीचो नौका विहार असता. आणि नौका विहार जाल्यानंतर ह्या ठिकाणी मदीं लोकांचे लोक हांगा कौल प्रसाद जी आसा कौल प्रसाद हांगा मुख्य आसता. आणि कौल प्रसादांक हांगासर लोक खूब लांब लांबचे देवीच्या अनुभवाक लागून हजर जाता आणि देवीच्या कृपेन तेंची सगळीं कामां जाता आणि ते सगळे आपले नवस किंवा अन्य कितें आसा फेडपाक हे आसता. देवाचे हांगासर लोकांची कायम रीग आसता. त्यामुळे हे देवूळ ह्या डिलिव्हरीच्या तारखांत बरेच प्रसन्न आसा. आणि आमची पिढी हांगासर ह्या देवस्थानां आमची सैनेकर कुटुंबाची 4थी पिढी हांगा काम करता. हें आमकां सामका अभिमान दिसता. आणि इल्ल्या लोकांचे समाधान करून तेजे कारण बोलून आमी तेंचे काम करून दिता. देवीचे कृपेन तेंची सगळे कामां जाता. आणि अशा ह्या ठिकाणी देवीचो ते साक्षात्कार सगळ्या लोकांक प्राप्त जाता आणि सगळ्यांची कामां जाता. ಸುಂದರಾಂಗ ದ್ವಾರಪಾಲಕಾಲ್ಮದೆದ್ದು ದೇವಿಲೆ ಸನ್ನಿಧಾನಸ ಕುಲದೇವಿ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಲೆ ಕದಂಬ ಕಾಲಾचे ಮೂಲಮೂರ್ತಿ ಅತ್ತೆಯಿ ಹಂಗ ಅಸುನು ಪೂಜ घेतचे एक होड विषय जावन आसा. रजतद्वारा वैरी विविध रितीचे सुंदर चित्र पळोवच्याक मेळटा. श्री चामुंडेश्वरी विग्रहाचे मुखवाडू अत्यंत तेजोमय जावन करुणापूर्ण दृष्टीचो. देवीक सांप्रदायिक रितीचे कापडां न्हेसण आनी फुल्लांचो अलंकार करता ती. त्या पळोवचे एक मस्त समाधान दिवची तसल विशय जावन आसा. खडगदारी माता चामुंडेश्वरीले विविध रुपाचे सान मुर्त्यो गर्भगुडी भितर आसा ती. हे जे आतां आमी महाजन सगळ्या गोवेकर, आमोणकर, टोपले, कांगणे, दड्डीकर ही जरी नांवां 5 वेगळी असली तर तेंचे गोत्र अगस्त्य आसा. आणि अगस्त्य गोत्राचे जे हे वैश्य समाज आसा तेच हांगा महाजन आसा. बाकीचे गोंयकार आडनांवाचे आसा पण ते भक्त जन्म अशें आसा. अगस्त्य गोत्र आसा मुख्य मेन तेंचे. श्री चामुंडेश्वरी देवस्थानाचे परिवार देवापैकी श्री निराकार देवस. हांगाचे निराकार देवू एक फलका वयर आशिल्लो विष्णुमूर्ती रितीचो देवू. ह्या मुर्तीले हातांतू शंखचक्र गदा पद्म आसती. आनी एक गुडींतू श्री गोमेश्वर प्रसन्ना म्हणू बरयिल कडेन गोमेश्वर देवाले सन्निधान आसा. हांगा श्री महादेवू गोमेश्वर म्हळ्यार नांवांनी विराजमान जाला. पितलेचे आनी रुप्याचे नागा मदेंतू आसचे श्री गोमेश्वर लिंगाक सरळ अलंकारू आनी पूजा आसा. गोमटी जलेली एकी श्रीनंदी देवाक तोंड कोरून ध्यानस्थ जावन हांगा बशील आसा. श्रीदेवीले परिवारांतू आसचे आनी एक देवू श्री काळभैरवू. देवस्थाना लागीं आसचे एक सान देवळांतू श्री काळभैरवाली मूर्ती आसा. खडग, त्रिशूल, डमरू, रुंड धरून रुंडमाल घालून कौपीन धारी जावन रब्बिले काळभैरवू देवाले रक्षण करच्याक हांगा राबला. चामुंडेश्वरी देवस्थानचो अध्यक्ष हांव तुषार टोपले. चामुंडेश्वरी देवस्थान हे बिचोली तालुक्यांतल्या म्हणजे गोव्या राज्यांतल्या बिचोली तालुक्यांतल्या ह्या वरगांव पिळगांव ह्या गांवांत आसा. ह्या मंदिराक आयज जवळ जवळ 500 वर्सांचो इतिहास लाभलेलो आसा. जेन्ना पोर्तुगीजांच्या राजवटीन बाटाबाटी चालू आसली त्या वेळाचेर जुन्या गोंयांसून ह्या चामुंडेश्वरी देवीचे स्थलांतरीत ह्या वरगांव पिळगांव ह्या गांवांत हाडले गेले. आनी जी आयज आमकां मुख्य मुर्ती दिसता तीच मुर्ती आयज अखंडपणे ह्या मंदिरान आसा. देवाचे 2008 पुनःप्रतिश्ठापना केली तेन्ना हीच मुर्ती आमी आसना वरसून काडून पुन्हा तिची पुनःप्रतिश्ठापना केली गेली. चामुंडेश्वरी देवस्थान हे संपूर्ण गोवा म्हणा महाराष्ट्र कर्नाटक अशा वेगवेगळ्या राज्यांतल्या भक्तांचे श्रद्धास्थान आसा. आनी हांगा पौष पौर्णिमेक आनी पौष पौर्णिमेच्या दुसऱ्या दिसा आमचो नौका विहार जाता. देवीची पालखी जाता जी
देवस्थानच्या दाव्या हातीक जी तळी आसा ह्या तळयेन देवीचो नौका वेव्हार जाता आनी देवळाचे बगलेनसचे तळे प्रवासी आकर्षण जावन आसा. मोऱ्या फातराचे कट्टण बांदून सुंदर जावन ह्या निर्वहण केल्लें आसा. ह्या तळ्या लागीं अष्टभुजाची चामुंडेश्वरीले उदेनाईले चित्र आसा. सगळे तळ्याचे नवीकरण मस्त चंदायेरी केला देखून ह्या तळ्याचे प्रशांत वातावरणांतू आईल प्रवासींक एक घडी बैसून सौंदर्य आस्वादन करका म्हूण दिसता. हांगा देवीले नौका विहाराचे महोत्सव चलता. हांगा भक्तां खातीर जे रावोंक मेळोंक जाय म्हणून देवस्थान समितीन हांगा भक्त निवासाची उबारणी केलेली आसा. तशेंच मंगल कार्या किंवा कोणाचे मुंज आसात, लग्न आसात किंवा अन्य धार्मीक सण आसात साजरे करच्या खातीर चामुंडेश्वरी मंगल कार्यालय आसा. आनी एक बऱ्यापैकी हांगा आमी देवस्थान समितीन गोवा पर्यटन खात्याच्या माध्यमांतसून सगळे मंदिराचो परिसर हो सुशोभीत केल्लो आसा आनी आमच्या कॅन्टीनची सोय आसा. अशा ह्या वेगवेगळी आमच्या हांगा सोयी आसात आनी हांगा दररोज लोक कौल प्रसादांक येतात. म्हणजे साक्षात चामुंडा देवी लोकां कडेन उलयता असो एक प्रत्येकाचो भाविकाचो एक श्रद्धा आसा आनी प्रत्येक जाण आपल्या घरांतल्या अडी अडचणी किंवा मंगल कार्या खातीर देवीचो कौल घेवच्या खातीर ह्या चामुंडेश्वरी मंदिरान येतात आनी आपली श्रद्धापुर्वक सेवा दितात. आनी हांगा लोक नवचंडी आसात, शतचंडी आसात अशे मोठमोठे उत्सव ह्या देवळांत सातत्याने साजरे जायत आसता. आनी आमी आयज पळयतात की गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागांसून किंवा महाराष्ट्र, कर्नाटक अशा राज्यांतले लोक सातत्यान हांगा दर्शना खातीर येत असतात आनी हेच्या फुडें सुद्दां भाविकांनी चामुंडेश्वरीच्या दर्शनाक येवचे, आपले मन हांगा प्रसन्न करून वयचे अशी आमी देवस्थान समिती तर्फे सगळ्यांक हात जोडून विनंती करता. श्री चामुंडेश्वरी देवीले परिवार देवामदेंतू एक विंगड गुडी भितरी श्री मूलपुरुषाले विग्रह आसा. सुत्तू काडूक जावची तसले हे गर्भगुडी भितरी 4 पौंड्याचे पिठा वयरी श्री मूलपुरुषाली सुंदर थळथळची पितलेची मूर्ती राबिल्ली आसा. सिंहमुखाचे प्रभावळी मदेंतू हातांतू कमंडल धरून श्री मूलपुरुष राबला. श्री चामुंडेश्वरी देवळाचे कार्यालय आनी देवळा संबंध पाविल्ले सभागृह देवळाचे वाठारांतू आसा. सभागृहांतू सुमार 200 तुकून 150 जनांनी बसची वेवस्था आसा. हांगा वाडीक मुंजी करची जाल्यार कार्यालयाक संपर्क करून बुकींग करका पडटा. आईल भक्तांक राबच्याक श्री चामुंडेश्वरी भक्त निवासा म्हणलेल बांदपांतू कुडा वेवस्था आसा. हांगा राबून देवीले सर्व रितीचे सेवेंतू भाग घेवच्याक अनुकूल केल्लेले आसा.
ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ वीक्षकांनो आयचे एपिसोडांतू आमी गोवाचे बिचोलेम तालुकाचे पिलिगांव मळल कडेन अशें श्री चामुंडेश्वरी देवीले दर्शन केले हे एपिसोड तुमकां खूश जावन आसच्या पुरो तुमगेले कसले कमेंट्स आसल्यार तुमकां कसले चड माहिती गोत आसल्यार हांगा बरोवन कळया तशीची हाजे लिंक तुमगेले इश्टमित्राल मदेंतू तुमगेले संबंधिकाल मदेंतू वांटून घेयात हें तुमी यूथ ऑफ GSB हांगेले यूट्यूब चॅनलारी फेसबुक पेजारी तशीची जियो टीव्हीरी पळोव येता कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आनी नमस्कार.